ती रस्त्याची आधी कचरो ते सगळें कितें कितें बारीक मोठे आहा ते आनी सगळे फातरी आसल्या कारणान कितें जाता कोणाक निवळ करूंक मेळना ते फातरी काडटा इतले येदी व्हडली फातरी काडटा 2 जाण 4 जाण मनीस ते काडूं शकना एक दोन फातरी पळयता काडटा मातशी जाली म्हणटा फातरी कशें ते जाणटे कोणी येदी व्हडली फातरी कशें उखलतले फातरी बरी हांगासून कुठल्या कुठच्या फातरी आसा धर्मेशां पयलीं धर्मेश रावताले ते ऑपोजीट तुमच्या घरान गेले उदक हय आनी कितें सगळ्या घरा कडेन सगळे रेबे आंगणा सगळे झाड बसून सुद्दां पण अशी ही गोष्ट आमी दोन तीन सांगल्या तिका सांगले ती पयली आमची ही आशिल्ली तिकाय सांगलें हाकाय सांगलें ताज्या पयलीं सांगलें करता ते करिना अशें न्ही करता म्हणल्यार कितें जाता ती फातरी काडून मातशें क्लीन करूंक जाय मागीर फातरी बाबा खंयचें उदक वताना फातर काडली जाल्यार खंय फुडें अशें जालां कितें आमचें फोऱ्यान मातशें काडूं येता न्ही ती फातरी कशी उखलतली येदी व्हडली काल साखरेन खूब नेटान पावस जालो इतलो की म्हाका दिसता 100 पटीन जास्त उदक पडलें पण ही निसर्गाची एक संकेत आसा हेज्या फुडें जर अशें एकदम पावस पडले जाल्यार आमी सामके अलर्ट रावपाक जाय त्या प्रमाणे आमचे वायस चेअरमॅन श्री आनंद खांडेकर आनी आमचे बोरेकर आनी आमचे बाकीचे कावन्सिलर आपापल्या वॉर्डान इन्स्पेक्शन करत आसा आमी जाय फुडल्यो ज्यो गजालीं खातीर ज्यो प्रिकॉशनरी गजाली आमी करपाक जाय तेजें एक इन्स्पेक्शन करता आनी आमकां थोड्यो गजाली कळूनूय येयल्या त्या प्रमाणे हांगा तुमी दिसता त्या नाल्यार किंवा आमचो नैसर्गीक व्हाळ आसा थंय आमचे रियाज आसात जे कावन्सिलर तेंच्यांनी रिटेनिंग वॉल घेतला इन प्रोसेस आमी जायत्यो विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल सीएम तेंच्यांनी आमकां गायडन्स दिल्या तेच्या प्रमाणे आमी PW डिपार्टमेंटा कडेन ऑलरेडी जे प्रोजेक्ट पायपलायन आसा टू कर्टल ऑल दीस प्रॉब्लेम आमी तेजें फॉलोअप केल्या आतां सद्या फास्ट एंड फॉरवर्ड म्हणटा तशें JCB घालून हे सगळे क्लिनींग करपाचें किंवा कारण थोडे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टाच्या खातीर ज्यो एक्सकेवेशन जाल्या तेजी थोडी माती जी सगळी पट्ट करून व्हांवून येयल्ली आसा ती काडटाले जेणे करून चवथीक तरी कांय प्रॉब्लेम जावचो ना आनी आमी इतली अश्युअर करता की फुडल्या फावटी पावसा पयलीं प्री मॉन्सून कामां करच्या पेक्षा आफ्टर गणेश चतुर्थी रोखडीच आमी कामां हातान घेतली जेणे करून ती पावसाचो एकदम मारो आनी अशी ही तारांबळ उरची ना सो जायते आमी आतां इन्स्पेक्शन सगळ्या वॉर्डांनी चालू आसा या बाबतीत तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदता की काल लोकांच्या भितर एक व्हिडिओ म्हणजे व्हायरल जालो एक म्हणजे उदक भरपूर व्हांवता आनी खंयची तरी पूरस्थिती जाल्या कितें जालें अशें तर हे एक्चुअल सिच्युएशन कितें जालें उदक वयर येवपाचें कारण उदक तेच तुमकां सांगलें काल सगळ्यांनी पयलें आसतलें एकदम जो पावस पडलो तो हांव म्हणटा ढगफुटी म्हणना पण ढगफुटी सारकोच पावस जालो तो वादळूय एकदम जालें आनी उदक भरपूर व्हांवून गेलें आतां आमी सगळे कडेन पळयता जाल्यार एकूच तुमकां सांगता आमचे म्युन्सिपालिटी म्हणून प्री मॉन्सून गटरां साफ करपाचें खंय सुरू ना तरी हांव लोकां कडेन मागता एकदां गटरां साफ जाली काय परत मॉन्सूनान आमच्या लेबरांक देवपाक पॉसिबल ना सगळ्या पब्लिकांनी एक चत्राय म्हणून जाता तितले प्लीज नाल्यांनी आपले सगळे कचरे कट केल्ली झाडां किंवा प्लास्टीक उडोवची ना आतां जर तुमी पळयशात ज्या जाग्यार ब्लॉक जाला मेजर प्रॉब्लेम आसा हो प्लास्टीक आनी कापिल्ली झाडां जी वचून जो कचरो लोकांनी नाल्यांनी घातला पळय तो व्हांवून वचून सगळो परत थंय जाला सो एक सुजाण नागरीक म्हणून ह्यो गजाली जावच्यो न्हू म्हणून सगळ्यांनी प्लास्टिकाच्या बाबतींत तरी व्हेरी प्रिकॉशनरी रावचें इतलेंच हांव मागता सगळ्यांनी आनी परत गटरांनी उदका बरोबर फातर आनी माती दिसता ती खंयसून येयल्या आसतली हां तुमकां तें सांगलें हालीं केबल एक्सकेवेशना खातीर आनी परत आतां अमृत मिशन म्हणून आमी नवी जी पायपलायन घालपाची आसा तेजे दोनूय प्रोजेक्ट ते चालू आसा पळय ते एकदम जायना स्टेप बाय स्टेप जाता ते चालू आसलेले तेजी जी थोडी माती आसा पळय ती एक्सकेवेशन करून दवरला आनी प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्ल्या कारणान सायडीक जे खडपां काडून दवरली पण ती थोडीशी सकयल आयला ते आमी ना म्हणना पण ते प्रोसेस चालू आसा अशें ना की काम जालें आनी थंयसरूच दवरून गेल्यात ते काम चालू असल्या कारणान हो थोडोसो एक प्रॉब्लेम जाला रोड सायडीसून व्हांवला तो रिस्टोर करतलो ऑफकोर्स आमी रिस्टोर करतले आतां जाता तितली फर्स्ट एड म्हणटात तशें रोडाक म्हणून आमी आमचे नारायण आसा म्युन्सिपालिटीचे ताका सांगला लॉबरा बीन हाडून सगळी घाला आनी फास्ट फॉरवर्ड जे कॉम्प्युटरायजेशन जावं शकता डांबरीकरण काय ह्या टायमार जावं शकना ते करून एटलीस्ट चवथी पुरती तरी वेवस्थीत डागडुजी करपाचो आमी प्रयत्न करता आपली कितें तरी झाडां जावं माडाची तुट्टा ही व्हान उडोवपाची न्हू कशें आसा ही झाडां तुट्टा जी आसा पळय ही खंय तरी कानाक येवन आडाकता आनी पूर्ण पाणी आसा पळय तें वयर येता कशें आसा तितून म्युन्सिपालिटीकूय दोश करूंक शकना जो पावसाचो जो पाणयाचो विशय आसा पळय हो आमी आडोवंकूय शकना कित्याक जो पद्दती आसा तो आसा थोडे कॉम्पाउंड लोकांचे कॉलेप्स जाले आनी ते व्हांवूनूय येयले म्हणूनूय ही गोश्ट जावन सबंद रस्त्याचेर पाणी येयलें हाँ निकाला आपने सामान निकाला 12 और क्या करेंगे लेकिन पानी कब कितने टाइम पे पानी 2 बजे तक 2 बजे हाँ
ओके, इसमें मिट्टी और पत्थर कुछ आए थे ऐसे? पत्थर गटर ब्लॉक था ना, गटर जैसे पानी पूरा सब उल्टा आ गया, उसके वजह से पूरा लफड़ा हो गया पानी का ऐसा। ये क्या वजह क्या रही पानी आने की? गटर ब्लॉक था, उसके वजह से हो गए ना। ब्लॉक अभी भी गटर ब्लॉक है, आने का आगे का पानी प्रेशर ज़्यादा है और जाने के लिए पानी नहीं है आगे। ये गटर पहले ब्लॉक था या फिर बारिश के कल पानी का? तो गटर तो अभी 5-6 दिन से ब्लॉक ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन कल ज़्यादा ब्लॉक होने की वजह से पूरा ब्लॉक हो गया पानी। आता हांगा म्हणजे लिफ्ट करता सगळी माती जाल्ली आहे. काल आम्ही लिफ्ट करून गेले हांगा म्हणटा ते कोणाक बरोबर दिसतले तिथून पाणी गेलं असताले. भितर पाणी गेला सगळ्या, माती बी सगळी इल्ली भितर. कितको चिखल काढला तर आता lift हा, त्या बरोबर फातर बी बारीक शे कितें. फातर आमच्या हितून येवंक ना म्हणजे ग्लास आशिल्लो न्ही, हय. पण तेंचे बी सगळे एकदम फातर आशिल्ले सगळ्यांचे. हा हा आमचो फक्त चिखल भरपूर दळदळ हा हा. भरपूर उदक काढून हे केलें. ताका लागून ताका वेळ लागले. आमकां भरपूर पाणी भरलें, सकयल हांगा कॉलेजी आसले, लायनींग आसले, थोडे कपडे कितें आसले सगळे भिजून हे जाले. कावंटरान पाणी गेलें, त्या हितून पाणी गेलें, सगळे भिजले आमचे. कितक्यांक सुमार जाली? ही गजाल जवळ जवळ देड दोन जाल्ली सारकी. कितें जालें कितें? दोना. कशें कितें इतकें उदक? अचानक खबर ना कितें जालें म्हणून. खबरूच ना, वयरच्यान गेल उडयलो, खंयसान पाणी येलें कितें कांयच खबर